मेन म्हणजे हो आमचो इश्यू जो आसा तो एक आमची दोना विलेजीन तर आमच्यान एक MRF शेड येवपाचें आसा त्या संदर्भात हांव उलयतां। आमी आतां ऑलमोस्ट एक म्हयनो जावन क्रॉस जाले आसा आनी आमी सगळ्या ऑफिसांत भोंवता की आमकां ती शेड नाका, कित्याक ती सारकी देवळा कुशीक आसा एडजस्टन आसा आनी तशें आमी देवळा खातीर आमचे जे सेंटिमेंट आसा ते आमी तेंचे कडेन डिस्कस केल्ले आसा। परत आनी आमी थंय एक मेन प्रॉब्लम आसलो तो पोल्युशन, वॉटर पोल्युशन जाता, एअर पोल्युशन जाता, सगळं वास जाता, घाण येतली सगळ्यांक। एवरी टायम आमी 2-3 म्हाका मिडिया आमी 2-3 फावटी मिडिया कडेन आमी उलयल्ले आसा आनी आमची जी मागणी आसा सगळ्यांची जे आमचे जे लोकल पंच आसा वा सरपंच आसा तांणी करून आमचे रिवोक करपाची मागणी केल्ली आसा। प्लस आमी MLAक सुद्दां आमी थ्रू मिडिया आमी तांचे कडेन अपील केल्ली की तुमी कितें डिसिजन घेया, तुमी ते रिवोक करया, ऑर्डर घातले पळय, ऑर्डर करपाक आहले पळय। पूण आतां ऑलमोस्ट आमी एक म्हयनो आतां आमी झगडटा। आमी तेजे कडेन त्या सरा कडेन गेल्ली, याच्या आधी 15 दीस जाले पयलीं गेल्ली, आमी आतां म्हयनोभर जालो तेचे कडेन वयता, बसयता, सकाळी 10 येता आमी, सांजेची 4 मेरेन बसून रावता। म्हाजे कडेन बाय तुमचें काम जावचें ना, म्हाज्या गळ्याक सुरी लायल्या म्हणून सांगता तो। आतां हांव नको तेच्या गळ्याक कोण सुरी लायल्या ती, आनी जाणा म्हणटा ही म्हणटा कदेलीक म्हणटा 4 वाटांनी म्हणटा काटे चोपल्या, बसोंक जायना म्हणटा तो म्हाका सांगता, म्हाका सांगला तेणी आनी हांवें आतां ताका विचारला तोंडारूच, तुवें म्हाका हें अशें सांगलेलें म्हणून हांव दुसऱ्याचे सांगणेन उलयना म्हणून। आतां तर तुमकां वयरसून प्रेशर येवन तर तुमच्या कदेलींक काटे लागल्या, आमी आनी खंय वचपाचें इतलेंच हांव विचारता। आमी वचपाचें तरी खंय आनी घालतात म्हणटा ते थंयसर हाडून, म्हणटा हांव विचारता त्या जाग्याक कितें भांगार लागला देवळा कडल्या आनी दुसरे कडेन व्हरात ना म्हणून सांगतात ते। काय पयस मारता आमचे कडेन गरीब लोकां कडेन, दिसावडे करून आमी आतां पयशे हाडटा आनी त्या एडवोकेटांक घालचे पडले, ती जायना जाल्यार पुरो म्हणून। कोण कोण बाबडो म्हणून लागला एडवोकेट काडा म्हणून, एडवोकेटाक कितले पयशे आनी कितें म्हणून देव जाणा बाबडो। आतां लोकां कडेन दिवंक जावंक नाका रे बाबा ते पयशे, आतां हेंचे कडेन हरशें काम जाता हे वयल्या प्रेशरान हे आमचें काम करिनात। वयलो म्हणटा प्रेशर म्हणून हांव नको कसलो प्रेशर तो, म्हाका कळना तो कसलो तांकां प्रेशर येयला खंयसून तो।